सरकारान 19 डिसेंबरा पयलीं मये गांव मुक्त करचो नाजाल्यार अराष्ट्रीय सरकार म्हूण जाहीर निषेध करतले अशी शिटकावणी मये भूविमोचन नागरी कृती समितीन दिल्या। बुधवारा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा मुखार मयेकारांनी एका दिसाचे धरणे धरले। फाटली 53 वर्सां मये कस्टोडियन कायदो रद्द करून गांव मुक्त करचो म्हूण मयेकार मागतात। सरकारान दिल्लें उतर पाळचें अशी मये भूविमोचन नागरी कृती समितीची मागणी। मयेकार असलेलो हो कायदो रद्द करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी फुडाकार जाय। सरकारान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा त्या आश्वासनाची सरकारान पूर्तता करची। सरकारान फाटल्या 19 डिसेंबराक मयेचो प्रस्न सोडोवपाचें उतर दिल्लें, मात कांयच केलें ना। येता त्या 19 डिसेंबरा पयलीं मये मुक्त जालें ना जाल्यार सरकाराचो जाहीर निषेध करतले अशें अजित सिंग राणेन उलोवन दाखयलें। ह्या 19 डिसेंबर 2013 प्रश्न सोडना जाल्यार मुख्यमंत्र्या सकट भारतीय जनता पार्टी आणि मोगोचे जे मंत्री आमदार नेते आसा पळय तेंची लखतर आमी अक्षरशः वेशीत सांगतले आणि ह्या लोकांचो सगळीकडे जाहीर निषेध जातलो। सरकार मयेचो प्रस्न बेगीनूच सोडयतलो असो विश्वास आमदार प्रमोद सावंतान उक्तायला। उपसभापती अनंत शेट म्हणटा तो गांवा बरोबर आसा। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। कुडचडे पालिकेचे नगरसेवक पैसे खातात म्हूण आरोप करपी वेपाऱ्यान माफी मागली ना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाचो निर्णय पालिका मंडळान घेतला। कुडचडे जावपी 100 कोटीच्या कोयरा विलो प्रकल्पाचेर ह्या बसकेन बरोच बोवाळ जालो। कुडचड्यार असल्या व्हडल्या प्रकल्पाची गरज ना अशें कांय नगरसेवक म्हणटात। कुडचडे पालिकेच्या मंगळारा जाल्ल्या बसकेन भ्रष्टाचार आरोपाचेर बरोच बोवाळ जालो। भ्रष्टाचाराचो आरोप करपी वेपाऱ्यांनी माफी मागची अशी मागणी बसकेन केली। The council has said that they have not accepted the reply. They have directed the chief officer to write him saying that the explanation given by him is not satisfactory. Either he has to specifically mention the name of the persons or the councillors or the staff who are taking bribes. Otherwise, he has to seek apology from the council. कुडचडे शारा खातीर 100 कोटी मोडून व्हडलो प्रकल्प उबारपाची गरज ना अशी मागणी नगरसेवक पुष्कळ सावंतान केली। सायडीक कॉलेज आहा, लोकवस्ती आहा, सायडीक लोकांक घरां आसा आनी इतलें आसतना हे आमकां 100 टनाचो प्रोजेक्टाक गरज ना। आमकां फक्त आमचो कुडचड्याचो जो गार्बेजी हें आसा ताका तो सेग्रिगेट आनी तेजो पुरती आमकां गार्बेज प्लांट जाय हांगा। कुडचडेचो हो कोयरा प्रकल्प जावप सामकें गरजेचें आसा अशें आमदार निलेश काब्रालाचें म्हणणें। 14 ऑक्टोबराक ह्या प्रकल्पाची पुराय म्हायती दितले अशें आमदारान सांगलें। एक बरो प्लांट आनी हे गार्बेज बरे भशेन यूज जावचे हे म्हणजे सद्दांच तकलेन आशिल्लें। तेन्ना फाटल्यान सीएमा फाटल्यान लागून हो एक बरी टॅक्नोलॉजी जर्मन टॅक्नोलॉजी कुडचड्यार हाडूंक शकता आनी त्या टॅक्नोलॉजीन फक्त 10% परतून ग्रावंड फिलिंगा वयतले 90% रियूज करतले। ही टॅक्नोलॉजी जर आमी वापरली जाल्यार हो जो गार्बेज सायट जो आसा आमकां उरलेले 100 वर्सां यूज करूंक मेळटलो। कुडचडेच्यान प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। गोयचो नंबर 1 डायव्हर आल्हाद चाटीक 2012-13 वर्साचो बेस्ट स्पोर्ट्समॅन जाल्यार स्क्वॉश खेळगडी आकांक्षा साळुंकेक बेस्ट स्पोर्ट्सवुमन जिनो स्पोर्ट्स पुरस्कार फावो जाला। बुधवारा हे वर्सुकी पुरस्कार जाहीर जाले। शेनवारा पणजे एके खासा कार्यावळीन हे पुरस्कार भेटयतले। गोंय खेळा पत्रकार संघटना हे पुरस्कार जिनो फार्मास्युटिकल्साच्या आदारान दर वर्सा भेटयतात। पुरस्काराची म्हायती जिनोचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप साळगांवकारान दिली। ह्या वेळार SJAGचो अध्यक्ष शरद नायक आनी सचिव मंगेश बोरकार आशिल्ले। We are pleased to announce the following Geno Sports Award for the year 2013. 12-13. Best sportsman is Mr. Allad Chatti, who is known in the diving field and swimming. Best sportswoman is Akanksha Salunke. She is in squash. This is one sport which is not popular in Goa. Hardly you find anybody playing, and you find that this girl is doing extremely well. The coach we have Mariano Dias, who is well-known coach of Churchill in the football team. Then best team, of course, last year the best team was Churchill Brothers, which won the I-League. Best upcoming sports person is Rishabh Naik. He is in the chess. Upcoming sports person is Urmila Mensi. This Urmila Mensi is sponsored by us for table tennis. She has been doing quite well. Best college, unfortunately, it is St. James College, which has been always doing well.
and there doesn't seem to be any competition to St. James College, and best school is Don Bosco High School in Penjim. सुशांत पळ प्रुडंटा खातीर. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.